Tariff LOQ number 2C. 2C. 2C कोणाचं नाही. Okay. Answer as per computer sheets loaded. स्पीकर सर, गोंयचो सरकार पावर टॅरिफ 2022-23 1.58% वाडयली, 23-24 5.19% वाडयले आणि आता सरकार पावर टॅरिफ 3.48% वाडोवंक सोदता. हाजो अर्थ गेल्या 3 वर्सांनी ह्या सरकारान 10.5% पावर टॅरिफ वाडयली. आता म्हाका मुखेलमंत्र्यान आनी पावर मिनिस्टरान सांगचें कोणाची सॅलरी गेल्या 3 वर्सांत 10% वाडल्या काय म्हणून. तुम्ही पावर टॅरिफ वाडयतात, सॅलरी कोणाची वाडल्या? स्पीकर सर, ना स्पीकर सर, ना हांव लिंक करता. स्पीकर सर, हो कॉमन मॅनाचो क्वेश्चन. सॅलरी डीए वाडटा हें ताका खबर आसा. एक मिनिट, कॉमन सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंटनी तो डायरेक्टली न्ही सगळ्यांचे आपण कैवारी जावपाक सोदता. तो डायरेक्ट सॅलरी कित्याक तूं इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय. ऑपोजिशनान आसतना कैवारी म्हणून आमी हांगा. अरे डायरेक्ट सॅलरीचेर कित्याक वता? फिक्स जावपा येना आमी. स्पीकर सर, आता एरियर्स आहा, एरियर्स पेंडिंग एरियर्स 643 crores आहा. क्वेश्चन विचारता, स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. स्पीकर सर, 3 क्वेश्चन दिता तुमकां. स्पीकर सर, तुमकां एक प्रश्न विचारता. एक मिनिट, तुमच्या घरा कोण येवंक ना? स्पीकर सराक प्रश्न विचारपाचो न्ही, प्रश्न 15 दिसाचें डिस्कनेक्शन दिला, हें येवंक ना, ताचे खातीर विचारता न्ही. मागीर बॅकग्राऊंड दिवंक नाका ताका. पहिले प्रश्न दिता. पहिले प्रश्न सिनियर मनीस काय न्ही हें. पहिला प्रश्न क्लियर जाता दुसरे कांयच कळना म्हणून सांगतलो तो. काय सगळें खबर आहा. मिनिस्टर. स्पीकर सर, एक मिनिट. पहिलो क्वेश्चन 643 crores एरियर्स आहात. डोमेस्टिक एरियर्स 208.96, इंडस्ट्रियल 27, कमर्शियल 53 आणि गव्हर्नमेंट कन्झ्युमर्स इन्क्लुडिंग सेंट्रल गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाईक आर्मी, नेव्ही हे ते 355. आता टोटल एरियर्स 643 आहा. हे एरियर्स जर ताणें रिकवर केल्ले जाल्यार तो पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाचो. ताचे खातीर ट्रान्समिशन लॉस कमी जावपाचें. आतां तें रिकवर करपाक तुवें कितें केलां सांग. पयलो क्वेश्चन. स्वाती मातशें, म्हजे कडेन जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे सादारण 800 कोटी एरियास आसा. तुजे कडेन ती 643 तुवेंच दिलो आन्सर. 800 कोटी आसा आनी सादारण 450 कोटी. सर आमकां उत्तर दिले ते भाशे मंत्रीन 1460 crores. विरोधी पक्षाचे 450 कोटी उत्तर दिवन येतो. सादारण 450 कोटी जी एरियास आसा ते गव्हर्मेंटाचे आसा. ते आमी बूक ट्रान्सफर करपाक ऑलरेडी मूव केले फायल. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे बूक ट्रान्सफर आतां एसेंब्ली जाल्या नंतर जातले. आनी जी 450 उरलेली सादारण 380 सुमार हाका नोटिसू काडल्या. वन टायम सेटलमेंट दिवन सुद्दां ही रिकवरी जावना आनी ही रिकवरी करता आसतना आमकां कोर्ट पर्यंत वचचें पडटलें आनी ही रिकवरी आमी करतले. ताजो प्रश्न आसा तो JERCन जे रेट वाडयता ते आमचे जे रेट वाडयता ते आमी वाडयना. JERC सांगता त्या प्रमाणे आमकां तें करचें पडटा. येदा कदाचित आमी डिसिजन घेतलें की आमी हे रेट वाडोवचे ना जाल्यार ते पयशे आमी आमच्या बजेटांतल्यान उबे करचे पडटा. गव्हर्मेंटाची जी सॅलरी आसता ताका DA वाडत आसता. पूण त्याच बरोबर एक मिनीट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन द पावर डिपार्टमेंट जो चल्ला ताज्या हाणें ही जी पर्सेंटेज वाडटली पळय इज व्हेरी निग्लिजिबल. स्पीकर सर, आज खूब लोकांक 15 दिसाची डिस्कनेक्शन नोटीस आयल्या आनी हे 15 दिसाची डिस्कनेक्शन नोटीस लागता कोणाक? सर्वसामान्य मनशाक. कोण ते? सिनियर सिटीजन जांकां हार्ट अटॅक येवंक शकता तुजे डिस्कनेक्शन नोटिसा खातीर. दुसरे थोडे लोक गोंयांत ना, घर बंद करून आहा, तांचें कितें जावपाचें? दुसऱ्यांनी लोन घेतिल्ले आहा, फायनान्शियल बर्डन आहा. स्पीकर सर, आतां एप्लाय कशें करप? एक बारीक मनशाक एप्लाय करप ऑनलायन कर म्हणटा तो. ऑनलायन करपाक एजंट आहा, एजंट चार्ज करता 2,500 रुपया. ताणें करप कशें तें? स्पीकर सर, थोड्यांक सांगलां 3 फेज घेया म्हणून. 3 फेज घेवप म्हळ्यार टोटल वायरींग चेंज करप घराचें. ते 15 दिसान करना जाल्यार तुगेली पावर कट जातली म्हणून. अरे हें कितें? हें गरमी येवपाचे पयलीं, गिमाचो म्हयनो येवचे पयलीं, कार्नवाल जातकर गरमी जावपाक लागता. ताजे पयलीं स्टार्ट केलें मरे हाणें. कसलें रामराज्य? म्हाका कळना ह्या गेलें कसलें रामराज्य. स्पीकर सर, हांव एक क्लियर कट मागतां की हो जो त्रास जाता,
हो त्रास तुमकां सगळ्या आमदारां कडेन आयलो आसतलो आमकां डिस्कनेक्शन नोटीस आयल्या म्हणून तूं हे तांकां 1 वर्साचें हें दिता प्रास दिता 3 फेज करपाक 15 दीस सांगला ते 1 वर्स कर लोकांक राम राज्य हें वर्स राम राज्याचें म्हूण दाखय मरे कर तें ते मातशें विजयबाब उलयता आसतना सिस्टमॅटीक प्रश्न हात घालून उलयता ताजे फाटल्यान कित्याक लागून ती नोटीस आयली हाजेर ताका पूर्णपणे खबर आसा स्पीकर सर खंयचोय फ्लॅट जेन्ना मनीस घेता किंवा घर बांदता तेन्ना 5 kVA आमचो लोड घेता आणि त्या नंतर फ्रीज घालता AC प्रत्येक रुमाक घालता आणि त्यानंतर प्रत्येक जाण वेगळे वेगळे तरेन इस्त्री मारता आणि कितें आणि तो लोड सादारण 8-9 kVA जाता आणि ह्या खातीर जो फ्लक्च्युएशन ऑफ जी इलेक्ट्रिसिटी पावर जाता ती त्या खातीर जाता आणि जो लोड आसता तो ट्रान्सफॉर्मराचेर येता आतां हो ट्रान्सफॉर्मर प्रत्येक जाण सांगता तूं वाडय म्हणटा पूण एक्चुअली आमी कितें करपाक जाय हें आमी विसरता कारण तो जर प्रत्येक फ्लॅटवालो किंवा बंगलेवाल्यान बरोबर लोड जर दिलो आसत जाल्यार आमकां हो प्रश्न उरना आनी त्या खातीर ह्यो नोटीस आयल्या आतां अश्यो कोणाच्यो जर कित्याय कितें नोटीस आयल्या त्यो म्हजे कडेन कित्याक कितें न्ही बेसीक स्पिकर सर हांव मागता तें कितें 15 दिसाच्या नोटिसेचेर तूं 3 फेज वायरींग कर म्हणटा डिस्कनेक्शन 15 दिसांक येता 15 दीस एक सर्वसामान्य मनशाक कमी ते 15 दिसांनी तो करूंक शकना ऑनलायन एप्लाय कर म्हणटा तुज्या गांवडोंगरी भागान ऑनलायन कोण करतलो काय एजंटाक कॉन्टेक्ट करतलो ताजे 2,500 रुपया वता हें कितें हें बारीक मनशाक त्रास हो स्पिकर सर सो हांव मागता 1 वर्स प्रास दी 1 वर्स प्रास दी तो काम बरें करता तुजें इन्फ्रास्ट्रक्चर घालप बरें आहा वायट ना आमच्या मतदारसंघात तूं पावला खूब कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग बी करता ना न्ही पूण हाजो अर्थ गरीब मनशाक हॅरेसमेंट जावपाक गरज ना म्हणजे ही जे 2,500 रुपयांची कंप्लेन म्हाका ऑलरेडी पावल्या मागीर इंजिनियर ताजेर एक्शन घेतले त्या बद्दल दुबाव ना पूण त्याच बरोबर लो वोल्टेज जी आसा ती जर आमी कमी करतले आमकां योग्य प्रमाणे थंय ट्रान्सफॉर्मर घालपाक जाय एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर सेंटर जर जाय जाल्यार आमकां ती एड करपाक जाय आनी त्या खातीर करेक्ट लोड त्या घरांतलो कितलो हो मेळ्ळे शिवाय हे गोश्टी जायना आनी ते करतले जाल्यार मंत्री बरें असो म्हाका पासयेक व्हरता पूण पॉयंटार येना पॉयंट कितें म्हजो पॉयंट असो आहा की 15 दिसांचे प्रास दिला तो 1 वर्साचो करचो तूं करता वो करना इतलें सांग म्हाका हो पयलो क्वेश्चन आहा मागीर फुडें आहा ना ना स्पिकर सर खंयचे तो तेंच उलयता ताजेरूच आहा आमी बावती मातशें हांव इतलेंच सांगता आय वील स्टडी दीस इश्यू व्हेरी सिरियस इश्यू कोणाचें जर कनेक्शन पूण त्याच बरोबर तेच जर फाल्यां सकाळीं लो वोल्टेज म्हणून कंप्लेन करपाक लागले जाल्यार वील टेक द एक्शन बरें स्पिकर सर एक मिनिट स्पिकर सर वन मिनिट कालूस वन मिनिट स्पिकर सर मुखेलमंत्र्यान गेले बजेटान सांगिल्लें की आपूण ग्रीन सोर्सिसा कडेन विदाउट एडिशनल फायनान्शियल बर्डन पावर परचेस करचो ना आतां कितें आहा ग्रीन एनर्जीची रेट ₹2.4 to 5 वेरेज नॉन ग्रीन एनर्जीची 1.36 to 4.46 आसा स्पिकर सर रिप्लायान अशें दिल्लें आहा म्हाका की तुमी 16 कोटी रुपया अरुणाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेडाक 3.77 crore युनिटांक दिल्ले आहा स्पिकर सर म्हजो पॉयंट असो आहा एक ग्लोबल सोलर एटलस म्हणून आहा म्हळ्यार ग्लोबल सोलर एटलसाच्यान कळटा की स्पेसिफीक फोटोवोल्टाईक पावर आउटपुट म्हणून म्हळ्यार इट इज अ इंडेक्स टू मेजर द एफिशियन्सी इन आउटपुट ऑफ सोलर पावर हो इंडेक्स जर पळयलो जाल्यार गोवा इज 31.41% more efficient than Arunachal Pradesh. Yet, you spent 16 crores on Arunachal Pradesh. कोण आहा तुगेलो Arunachal Pradesh सोयरो? Why did you spend there? You should have used that 16 crores to put solar installation in Goa. Why didn't you do that? This is my question. And when will Goa make all government bodies become वयर सगळ्यो government buildingaचेर solar power केन्ना येतलो? तूं green energy Arunachal efficiency कमी आहा. जर गोंयान तुज्यान करूं येताली आनी गोंयचीच घेवंक जाताली ती तूं घेना अरुणाचल घेता एक प्रश्न विचारा सारको म्हजो प्रश्न असो आहा की हे तूं एग्री जाता की तुवें 16 कोटी रुपया अननेसेसरी अरुणाचल प्रदेशाच्यान घेतले म्हणून ते पयलीं सांग आनी ते करचो ना म्हणून फुडें म्हाका एश्युरन्स दी सादे मातशें हे जे आन्सर आसा ते 2 मिनटांत दिता ताका
सगळ्यात इम्पॉर्टंट आमी आजूच कॅबिनेट डिसिजन घेतलां जे तुम्ही सोलर पावर घराचेर घालपाक जाय म्हणून आनी ती सगळी जी स्कीम आसा ती रिवायज केल्या आनी ते रिवायज स्किमी प्रमाणे आमी जी नवी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाचें ठरयलां ती ह्या 8 दिसांत इम्प्लिमेंट जातली आनी त्या नंतर म्हाका दिसता सोलर पावर प्रत्येक घरार आयले बरोबर ह्यो गोश्टी कमी जायत वतल्यो. दुसरी गोष्ट तुम्ही जे रिलॅक्सेशन कॅन बी गिवन फॉर कंप्लिटींग फॉर्मेलिटीज अप टू 1 month एज पर रुल्स. आता ह्या हातूंत तुवें जे 1 वर्स म्हाका रामराज परत तुका सांगता रामराज जरी असले रामराज हे दोगांकूय लागता, कस्टमराकूय लागता आमकांय लागता. अरे विकसीत भारताचे खबरो उलयता गरीब मनशाक आदार करा. लो वोल्टेज जर कंप्लेन केली जाल्यार हो प्रश्न येतलो. अरुणाचल प्रदेश पॉवर ऑपरेशन विकास पुरुष approved and by power to meet huge RPO target जे आसा पळय ती कंप्लीट करपा खातीर आमकां हें करचें पडटा. स्पीकर सर अरुणाचल प्रदेशाचे घेतलेच ना न्हय कशें कॅट करता तो पळय हो मागीर कितें म्हणपाचें हाका श्री कालूस रेला अरे आपले कितें पटपट केलें आनी सोडलें. अरे अरुणाचल प्रदेश मेन तूं थंय 16 कोटी रुपया म्हणल्यार कित्याक गोंयच्यान करून जातालें ताका कळुना हांवें कितें सांगलें. अरुणाचल प्रदेश अरे अरुणाचल प्रदेश नांवच घेवना हाणें घेतिल्लें सुद्दां CRC approved ट्रेडर आमचो न्हय तो CRC approved ट्रेडर गोंयांत करपाचें बाय पॉवर टू मीट ह्यूज RPO टार्गेट आमकां तें करचें पडटा. ते सांगता आमकां आनी तें करचें पडटा. स्पीकर सर डबल इंजिन कितें उलयता ते सांगता आमी करचें पडटा म्हणून. स्पीकर सर इट इज अकॉर्डिंग टू द तुझे GRESC रुल्स प्रमाणे डेट मच पॉवर वी वॉन्ट टू परचेस द ग्रीन पॉवर आणि फॉर दीस इयर ओनली वी हॅव परचेस. आता हेन्स फोर्थ ती आम्ही परचेस करचे ना. स्पीकर सर स्वयंपूर्ण तू म्हणटा तेकाच लागून आता स्वयंपूर्ण कसले जाले अरुणाचल प्रदेशात घेता जाल्यार एकूच मिनिट स्पीकर सर तेकाच लागून तो जे सांगता पळय आता स्वयंपूर्ण गोंय करपाक पॉवर जनरेट हांगा करपाक आमी नवीन पॉलिसी काढल्या. तुझ्या घराचेर सोलर घालूंक ना जाल्यार पयलो घालपी म्हणून हांव उलयता आता सगळ्यांनी स्पीकर सर सगळ्यांनी ऑलमोस्ट 60% निलेश असताना सुरवात केली त्यांना ते पण ऑलमोस्ट 60% जे आपण न्हू आम्ही सबसिडी दिता त्या खातीर सगळ्यांनी आपल्या घरारूय घालून घेवची. गव्हर्नमेंट बिल्डिंगेचेरूय घालपाक सुरवात केल्या. इवन दो आम्ही एश्युरन्स केन्ना सगळ्यो गव्हर्नमेंट बिल्डिंग विजय सरदेसाई जस्ट कंप्लीट करू दे. एक एश्युरन्स स्पीकर सर एश्युरन्स मागता इतले मुख्यमंत्र्याची कंप्लीट स्पीकर सर आम्ही इवन दो गव्हर्नमेंट बिल्डिंगेचेर घालपाकूय बी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणी घालप आमी घालच्या पेक्षा आणि तेणीच मेंटेन करप. एक एकदां ते आमी घातली जाल्यार मेंटेन जायना म्हणून प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणीच घालप आणि ती मेंटेनूय तेणीच करप. इट वील टेक स्पीकर सर एका वर्सान जावचें ना कमीत कमी 2 वर्सां तरी लागतली सगळ्यो बिल्डिंगो कवर जावपा खातीर. इलेक्शना पयलीं श्री कालूस रेला. Honorable Speaker, in this question of power hike tariff, I question Insallo number 27 on 18 July 2023. And I forgot Insalle, 1 lakhache oir, who are those who are defaulters, list them and what is the outstanding. And in list they dille purmane 3,485 lokache now dile, list dile. Highest defaulter of 29 crores has been PWD Works Division 12 Sangay. Then 1 crore 8 lakhs has been PWD Fatorda, 2 crores 13 lakhs PWD Ponda, and then 1 crore 5 lakhs, and this way in huge amounts. Total amount given to me above 1 crore is 470 crores 10 lakhs 84,197. Now, if this is the figure which adds up, because your power hike will also consider your losses which you are having, and therefore you need to recover this. Statement kela tinga that notice is issued for recovery. And त्याच उपरांत कांय केलें ना. So my demand, the question to the minister, honorable minister, is what is the time frame within which you will recover these amounts, and until such time can you make a statement that you will not increase the power hike? I have told clearly after this budget, हे जे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचो जो पेमेंट आसा तो फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन आमी ऑलरेडी फायल मूव केल्ली आसा. बुक्स ऑफ ट्रान्सफर आसता म्हणजे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ते आमी करून घेतले.
एडजस्टमेंट इट इज जस्ट एडजस्टमेंट ओनली आफ्टर दीस बजेट आमी ते करतले. आतां जे प्रायवेट आसा तांचे ऑलरेडी कोर्टांत केसी आसा. थोडे जे स्टील युनिट्स बी आसा तांचे ऑलरेडी कोर्टांत केसी आसा. जवळ जवळ 12-13 केसीस मोठ्यो कोर्टांत आसा. बारीक बारीक कोण आसा पळय तांकां आमी ऑलरेडी नोटिसीस धाडल्या. आनी हे सगळे रिकवरी करतलो जाल्यार यू नो द प्रोसेस. बारीक लोकांचे रोखडे डिस्कनेक्ट जातात. बारीक लोकांचे फाटल्यान वयतात रिकवरीक. मोठ्या मनशाचे कांय जायना. These are steel power units which have guzzled power, and that is the demand that you recover that first, because if you don't recover, it has a cascading effect. सावंती मातशें आमचे जे मोठे कस्टमर ज्यांनी पे करूं ना पळय तांचे ऑलरेडी डिस्कनेक्शन केल्या. कोर्टांत आसा ते टू रिकवरी. तांचे ऑलरेडी डिस्कशन केल्या. मोठे मोठे युनिट आसा ते बंदूय पडल्या थोडे. आनी तांची रिकवरी आमकां करची पडटा. ताका प्रोसिजर वेगळे वेगळे आसा. तुमकां खबर आसा. तुमकां आनी हांवें सांगपाचें ना. तुमी सभागृहाक सांगपाचें ते प्रोसिजर. शंकर बामणकर. त्याच बरोबर बाकीचे जे बारीक बारीक आसा पळय तांकां आमी वन टायम सेटलमेंट दिल्ली आनी ती वन टायम सेटलमेंटा भाग घेवना. की टॅरिफ वाडयता कित्या खातीर तर तो गॅप भरच्या खातीर फायनान्शियल गॅप भरच्या खातीर. अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज पर डे आमकां अरावंड 700 मेगावॉट पावर जाय आनी 12% लॉस जाता इन ट्रान्समिशन आनी डिस्ट्रिब्युशन. आनी उत्तरान मिनिस्टर आमकां हें दिलां म्हणजे एनेक्शर 3 दिला की कितें कितें तांच्यांनी मेजर्स घेतला. अंडरग्रावंड केबलिंग, इम्प्रुवमेंट ऑफ ट्रान्सफॉर्मर एन ऑल. म्हाका सरकाराक इतलेंच विचारपाक जाय टॅरिफ हायप करप हे एकूच म्हणजे हे सोल्युशन हाका. डिपार्टमेंटा कडेन कितें R&D डिपार्टमेंट आसा काय ना जे रिसर्च करून फायंड आउट करता की बाबा हो टॅरिफ हायप कसो कमी करपाचो ताचेर कितें स्टडी आसा. मेन म्हणजे कितें बसात मिनिस्टर साहेब. मेन म्हणजे कितें 12% लॉस जाता. हो जर लॉस 12% वयलो 10% सुद्दां लॉस जाला जाल्यार आमी कितलेशेच पयशे सेव करतले. आनी ते जर सेव करी जाल्यार टॅरिफ हायप डेफिनेटली कमी येतलो. कित्याक हे कॉमन लोकांक हे त्रास जाता. परत परत हो आमी बील हे वाडयता ते इलेक्ट्रिसिटी बील वाडयता ते. सो ताचेर कितें आसा. ते मातशें आमचो जो लॉस आसा तो 2 तरेचो आसा. एक इंटरस्टेट आनी बायलॉ. इंटरस्टेट आसा तो सादारण 7%चेर आसा. आनी जो भायल्यान आमकां जी येता पळय ती 3.5% आसा. सादारण 11-11% आसा. आतां इंटरस्टेट आसा पळय ताचेर आमी काम करता. आमचे जे पयलीं जुन्यो सगळे कंडक्टर आशिल्ले HT LT ते सगळे आमी बदलपाक लागल्या. स्पेशली HT जे आसा ते अंडरग्रावंड करपाक लागल्या. आनी ज्या कडेन आमकां HT अंडरग्रावंड जायना थंय जे ब्रिचर जाले आनी तातूंतल्यान लॉस खूब जाता. पयलींचे 1965 घातिल्ले HT कंडक्टर आज आमी चेंज करता अंडर लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर. एप्रिसिएट करपाक जाय. इतली सरकारां जाली पूण कोणीच ताका हात घालूं नाशिल्लो. पूण आमी तयारी केली आनी काम चालू केलें. आज जवळ जवळ 3,500 कोटीचे हें काम चल्लां. त्या शिवाय ट्रान्सफॉर्मर मागीर अपग्रेडेशन ऑफ सबस्टेशन तें बाकीचें काम चालू आसा. आनी हें इतलें जाल्या नंतर 101% जो लॉसीस इंटर स्टेट लॉसीस आसा पळय इट वील कम टू बिलो 7. हांव कितले सांगना. त्या नंतर स्मार्ट मिटर्स आसा आनी बाकीच्यो गोश्टी आसा. म्हजो एकूच प्रश्न डिपार्टमेंटान अशें डिपार्टमेंट आसा जे रिसर्च करता, स्टडी करता, स्टॅटिस्टिक्स काडटा की कितलो लॉस जातलो म्हणून काय बेश्टी कामां घेता. रिसर्च हो ताजेरूच जाता. रिसर्च करपा खातीर दुसरी एजन्सीची गरज ना. डिपार्टमेंटल इंजिनियर जे आसा ते सगळे जाणा आनी ते कांय काम करता. बिकॉज सर जे मंत्रीन आमकां जी उत्तरां दिले जे आन्सर दिला लास्ट टायम जेन्ना आमी जे बजेट सेशन जे जाल्लें त्या वेळार तुवें सांगलोलें की पोस्ट लिबरेशन यू आर अंडरटेकिंग ऑल दीस कंडक्टर्स चेंज करेक्ट. नाव द गव्हर्मेंट हॅड स्पेंड फ्रॉम 19 to 22 12,000 crores. 12,000 crores to improvise the infrastructure. आणि जो figure this was because of Mantri Asta. Now you have, as per your answer you have spent 12,000 crores in the past. 1,460 seems to be the recovery in crores I'm talking from various
कमर्शियल इंडस्ट्री सगळे हे जालें 15.5 lakhs is your department itself, there is a bill pending. You have a very efficient chief engineer. जे बारीक लोकांची हो जो announced 2 years back that there would be no more hike more. Chief Minister was the same. त्या वेळार सांगलोलें की there would be no more hike more. Why is the common man taxed and what is your action plan? जो action plan तुगेला, I believe that it has to be next session at budgetar we will still ask these questions. I hope जे recover करपाक जाय ते सगळे recovery जातले म्हणून. सो मातशें ताणें 12,000 कोटी खंयचे हाडले हांव नकळो. अरे स्पीकर सर हो आन्सर तुवें दिला. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जो आसा तो 2021 नंतर चालू जाला आणि फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ पॉवर डिपार्टमेंट आमकां 649 कोटी रुपया सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे अरावंड एप्रॉक्सिमेट आमकां सँक्शन जाल्या. नाजाल्यार केन्नाच अशे पयशे सँक्शन जावनाशिल्ले आणि आतां आमी परत मूव केले 2,000 कोटीचे अंडर RDSS स्कीम. तुझे जे फिगर आसा आमचे बजेटूच आशिल्ले साधारण 1,500-2,000 कोटी त्या वेळार. हांव फिगर दित तुका गेल ते विधानसभेनूय तुवें आन्सर दिल्लो जो आमचे दिल्लो. फाटल्या फावटी All I'm trying to say is that in the past 12,000 crores were spent as per the records and you say this has happened post liberation for the first time. आमचे बजेट 3,500 कोटी पयलींच्या फावटी जाला. हाजे पयलीं आमचे बजेट म्हणटा ते 2,500 कोटी पयलीं आशिल्ले आणि त्या खातीर म्हाका तरी दिसता खंय तरी हे रॉंग फिगर आसा की मग सगळे Figure wrong now. I will place it on the table of the house. यू कॅन प्लीज आणि हे सगळे बजेट एकठांय करून जाले जातले आमचे. ओके स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 श्री